भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सोमारा बायणा वाठारांतल्या PWD कार्यालयाक अचकीत भेट दिली। उदकाचे आनी रस्त्या संबंधी कसल्यो अडचणी आसात ते विशीं थळावो आमदार दाजी साळकारा वांगडा चर्चा केली। वास्कोत तशे रस्ते बरे आसात, पूण भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर जे रस्ते खणल्यात तांचे डांबरीकरणाचे काम सुरू आशिल्ल्याची माहिती भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। फर्स्ट विजिट आसा वास्को PWD डिपार्टमेंटान। कितें तुमचें ऑब्जर्वेशन आनी डायरेक्शन? हांव आयलो एका फंक्शनाक एट MES कॉलेज। तो पावता म्हणजे एक पयलीं वचून स्टायल आसा, हांव जर खंयच्याय एरियेन फंक्शनाक वता त्या थंय कितें जर म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंधीत आसत जाल्यार आय मीट देम, आय कॉल द MLA डिस्कस तांचे कितें सो आय गेट म्हाका टायम आसा म्हणटकीर मेळटा। दाजीक फोन मारलो, तूं खंय आसा तो रोखडोच आयलो। तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें बेसिकली टू फायंड आवट वॉट आर द प्रॉब्लेम, उदकाचे कितें प्रॉब्लेम, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसा एंड ट्राय टू अंडरस्टँड। बेसिकली आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड। म्हणजे पयली मिटींग जाल्या PWDच्या सगळ्या बरोबर, आज किंवा फाल्यां दुसरी मिटींग जातली, जातून म्हाका डेटा येतलो खंयचे रस्ते फर्स्ट आसा तो। ताजी म्हणटा कोतान वास्को कंपेरेटिवली तशें व्हडलें प्रॉब्लेम ना, फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे कितें केबल्स घाल्ले त्या रस्त्याचें ऑलरेडी काम तांणी कॉमेस करता, ते सोलिंग बिलिंग करपाक कॉमेस केला। म्हणजे फक्त एक कंप्लेन आसा ती ते ब्रिजा कडेन थंय बांदता थंय हांव आज इन्स्पेक्शनूय करतलो मागीर। चार्ज घेतलो तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की थोड्यो गोष्टी आमच्यो वास्कोन मातश्यो स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमी एकदां इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण एक दीस येतलो, आपूण खंयचो तरी दीस सांगता म्हूण तुका। पूण ताजी एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली ऑफिसान, कशें स्टाफ कितें आसा खंय आसा तें सगळें पळोवपा खातीर। सो एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली। सो आमी तांकां सगळ्याच आमचे जे डिसिजन तांकां सगळे इश्यूज जे आसा आमचे सांगले, जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे। पॉटहोल्स हांगा चड ना, पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन। सो तांचे हें आशिल्लें की आतां सध्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तरी पूण आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हे केले, रस्ते मातशे लेवल करपाचो प्रयत्न केलो। तरी पूण बरो म्हणजे स्मूथ रस्तो जावपा खातीर आमकां हॉटमिक्स प्लांट ओपन जावपाकूच रावचे पडटले। ताच्या खातीर वोत येवप खूब गरजेचें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शन्सा प्रमाणे सगळे एस्टिमेट आमी फाल्यां परवा मिनिस्टरा कडेन घेवन वतले। म्हणजे वास्कोचे FL गोम्स रोड आसा, स्वतंत्र पाथ आसा, बाकीचे सगळे रोड्स आसा। सो सगळे रोडांचे हासमळातले 2-3 रोड्स आसा, एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जाल्लो आसा। सो हे सगळे घेवन ताणें म्हाका ह्या 2 दिसां भितर यो म्हणला। सो आमी खूब खुशी की आज मिनिस्टरान इमिडिएटली म्हणजे आपलो डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकूच सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून तांचे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसा ते समजून घेवपाचो तांचो एक प्रयत्न आशिल्लो। आनी आमी आमच्या सायडीन सगळे कितें प्रॉब्लेम्स वास्को आसा, उदकाच्या सायडीन जावं सिवरेजीचे जावं सगळे तांकां प्रॉब्लेम्स एक्सप्लेन केले। आनी म्हाका खात्री आसा की एक एक्सपिरियन्स्ड मिनिस्टर दिगंबर सर आसा, ताचे बद्दल कोणाकूच येना आनी ते सगळे स्ट्रीमलायन करतले।